मॅडम तुमी 2 दीस पयलीं आम आदमी जॉयन जाली आनी आतां खंय तरी तुमकां आम आदमीची पार्टीची तिकेट मेळयली आसा फॉर रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी. कितें सांगून दिसता? आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपाचें कारण म्हटल्यार हांवें आम आदमी पार्टीक पळयलां की लोकां खातीर कशें काम करतात जावं जे घडटात की स्कॅम जावं ना इलिगल्स तेंचे खातीर ते कशें फुडें वयता कशें फेस करतात प्लस लोकां खातीर ऑर्गेनीक क्लिनीक ऑर्गनायज करता. सो हांवें तांकां पळयलां की आम आदमी पार्टी कशें लोकां खातीर कितें करता. सो म्हाका अशें दिसलें की हांव वयल्यान यूथ आसा सो म्हाका अशें दिसलें की हांव ते पार्टेक जॉयन जालें जाल्यार हांवूय बी लोकां खातीर कितें करपाक शकतलें. म्हणल्यार म्हाका आम आदमीचो सपोर्ट मेळटलो कारण ते लोकां खातीर लडटात हांगा स्वता खातीर ती पार्टी लडना. ताका लागून हांवें डिसायड केलें की हांव आज आम आदमी पार्टी जॉयन जालें जाल्यार हांवूय बी तें करपाक शकतलें आनी एक यूथ जावन हांव म्हाजें नांव दाखोवपाक शकतलें की एक चली भुरगीं सुद्दां एक राजकारण चलोवपाक शकता म्हणून. सद्या आतां आमी पळयलें जाल्यार रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सद्या रुलींग आमदार आसा मिनिस्टर आसा प्लस 5 पंचायती BJP कडेन आसा. तुमकां हें इलेक्शन बरें टफ आसता काय इजी आसतलें? पळय इलेक्शन हें सगळ्या खातीर टफ आसताच. इलेक्शन अशें ना की इजी आसता पूण कितें आमदार आसा तो सद्या सरकार जो आसा तो BJPचो चालू आहा. पूण म्हाजें म्हणणें अशें की बरें चल आपणा जर एक खंयची एम आसा ती जर मेळोवपाक जाय जाल्यार फाटलो विचार केलो जाल्यार हांव ती मेळोवपाक शकपा ना. सो हांवें जशें चिंतलें की म्हाजी जी गोल आसा ती हांव सक्सेसफूल करतलें सायडीन जें आसा तें हांव फोकस करपा ना. सो म्हाजे खातीर टफ आसतलेंच अशें ना की टफ आसचें ना पूण म्हाजो जो कॉन्फिडन्स आसा तो हांवें दाखोवपा जायो. तो जर हांव हारलें जाल्यार हांव लोकां खातीर कांय करपाक शकपा ना आनी हांव विजयी बी जावपाक शकता ना. पूण म्हाजे फाटल्यान जे म्हाजे सपोर्टर आसा अशें ना की हांव एकलेंच सामकें फुडें चल्लें इतलें व्हडलें राजकारण की अशेंच सिंपली येवन कोण फुडें चलना. म्हाजे फाटल्यान सपोर्टर आसा पूण ते कशें ते आतांच्या काळार पळयलें जाल्यार ते भिल्ले आसा कित्याक सरकार BJPचो चालू आसा आनी आमच्या हितून जाल्लें आसा की ओपनली भोंवले जर तुमी म्हाका वोट केलो ना जाल्यार ट्रान्सफर जातल्यो ना जॉब मेळचें ना. ताका लागून लोक भिला की आपणाच्या भुरग्याक पोटाचेर कोण आड येयलो जाल्यार ताका लागून लोक म्हाज्या फाटल्यान आसा ते ओपनली येवपाक शकना. सो जेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट करून मुखार काडला ते लिडर्स म्हाज्या फाटल्यान आसात आनी हांव तेंचेर आशा धरून ही मुखार येयल्लें आनी हांव आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचेर म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा की म्हाका ते विजय करून दितले अशें म्हणून. इलेक्शन टफ अशें ना पूण हांवें म्हाज्या कॉन्फिडन्सान हांवें ती गोल डिसायड केल्ली आसा ती म्हाका एचीव करपाकूच जाय. म्हणून आतां तुमचो विजन कितें आसतलें रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर समज तुमी फाल्यां निवडून येयले जाल्यार? विजन म्हटल्यार निवडून जर हांव येयलें जाल्यार हांव पंचायती गांवां भोंवन पंचायती वचोन तुमचे कितें इश्यूज आसा तुमकां कितें प्रॉब्लम फेस जाता जी आतां हांगा इलेक्शन जावन गेली आमदार ZP जावन गेले जी कारणं करूंक ना जी पेंडींग कामां आसा ती तुमी म्हाजे फुड्यान मांडपाक शकता. हांव एक पंचायती वचोन ते इश्यूज ते प्रॉब्लम्स हांव घेवन ते सॉर्ट आवट करपाक सोदतां जे तेंच्यांनी पयलीं करूंक ना केन्ना ऑर पेंडींग उरले आसा जे इश्यूज ते हांव म्हाज्या हाती घेवन हांव ते लोकांक करून दिवपाक सोदतां. आतां म्हाका एक सांगा आतां जे रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी बसलेले आसा एज अ कॅन्डिडेट म्हणून लोकांनी तुमकां कित्याक म्हणून वोट करचें कारण कितें हेजें मागचें वोट करपाक तुमकां कितें म्हणून कित्याक लागून म्हणून वोट करचें? कारण म्हटल्यार पळय आतां लोकांनी पळयलें आसा राजकारण कशें चल्लें आहा. आयज BJP पार्टी जाल्यार फाल्यां काँग्रेसींतल्यान BJP येता पूण म्हाका कोणाची खंयच्या पार्टीची टिका करपाची ना. हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड आसा म्हाका खंयच्याच पार्टीचो इश्यूज तशें क्रिएट करपाचें ना. हांव फक्त इतलेंच मागता की लोकां कडेन की पयलीं फावट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक चेडूं भुरगीं म्हणटा ते फुडें सरले आसा. तुमी पळयलें आसतलें सदांच बायलो दादलेच हेच आसता पूण केन्नाच तुमी चेडवाचें राजकारण केन्ना पळयलें ना. तुमी जर म्हाका एक चान्स दिलो ना जाल्यार हांव तें तुमकां करून दाखोवपाक पावपाना ऑर तुमकां एक चली भुरगीं तुमची गांवची चली भुरगीं तूं कितें करूं शकता हें तुमकां केन्ना कळचें ना. तेन्ना हांव एक एज्युकेटेड आसा आनी यूथ आसा म्हणून हांव तुमचे कडेन मागतां की तुमी म्हाका एक चान्स दिवन पळोवचो की एक चली भुरगीं सुद्दां तुमच्या घराण्यांतली अशें समजून एक चली भुरगीं कितें करूंक शकता
हे तुमी म्हाका एक चान्स दिवन म्हाज्या फाटल्यान रावन म्हाका सपोर्ट करचो. पळय सगल्याचे आवय बापायची भुरगीं आसता तीं खंयच्या नाल्यार खंयच्या गोल डिसायड करून मुखार सरता. पयली पावट जेन्ना भुरगीं मुखार सरता तेन्ना सदांच तांकां पयली स्टेप म्हणटा तो तेंचो आवय बापूय आसता. जेन्ना पांय मुखार घालता तेन्ना आवय बापूय तांकां हात दिता. तसोच हांवें म्हाज्या लायफाक पयली फावट हांवें स्टेप घेतली आसा तेन्ना म्हाज्या आवय बापायक म्हाका सपोर्ट केलो आसा. तशीच म्हाज्या ह्या सगळ्या गांवच्या आवय बापायक हांव सांगता की तुमची एक चली भुरगी मुखार सरता तेन्ना तुमी म्हाका हात दियात जाल्यार हांव तुमचें काम बऱ्यांतलें बरें करूंक शकतलें. एक आवय बापायक अशीच इच्छा आसता की आपणाली भुरग्यान आपणाक जेन्ना आमी जाणटी जातलीं तेन्ना पोसची म्हणून तांकां पोटाक घालची. तशेंच हांव हें राजकारण करून तुमकां पोसपाक सोदतां अशी म्हाजी एक इच्छा आसा. म्हणून तुमी एक यूथ आनी एक शिकलें भुरगें तुमचे मुखार पयली फावट फुडें सरलें आसा म्हणून तुमी म्हाका सपोर्ट करतले अशी बी म्हाका आशा आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान आसाय बीन अशी हांव इच्छा बाळगितां. मॅडम लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा तुमकां? लोकांचो प्रतिसाद सांगपाक गेल्यार खूब बरो आसा आनी हांव मुखार सरतां एक चली भुरगीं म्हणून म्हाका खूब जाणांनी सपोर्ट केल्लो आसा की तूं चल आमी आसा तुज्या बरोबर. पार्टी खंयचीच जावं बीजेपी जावं काँग्रेस जावं आम आदमी पार्टी जावं पूण तूं सर मुखार कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीस केन्नाच चली भुरगीं मुखार सरलीं ना आज पर्यंत तरी. म्हणून म्हाका लोकांचो खूब चडांत चड सपोर्ट मेळ्ळो आसा की तूं चल फुडें आमी आसा तुज्या फाटल्यान म्हणून. ताका लागून हांव जे लोकांचो सपोर्ट पळोवन हांव इतली कॉन्फिडन्सान मुखार सरलें आनी म्हाका तेजेर पूर्ण विश्वास आसा की हांव विजयी जावन येतलेंच अशें म्हणून. मॅडम सद्या रिवण कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमची प्रॉब्लेम सद्या तुमी कितें फेस करता लोकांचे? प्रॉब्लेम फेस करता म्हणल्यार हांगसर आमचे खेडेगांवांत थोड्याशा रोडार लायटी ज्यो आसा त्यो ना. त्या रोडान जेन्ना एक चली भुरगीं जावं ना कोण भुरगें पास जाता तेन्ना ते भिता जावं जनावर ते सायडच्यान क्रॉस जाता तेन्ना थंय लायटीची गरज आसा. नेक्स्ट इश्यूज म्हटल्यार टावराचो. आजकाल पळोवपाक गेल्यार जेवण पोटान ना जाल्यार कोता येता पूण रेंज जी जाय गरजेन जावं एमर्जन्सी जावं तेन्ना पावपाक सारकी ती रेंज जाय. जे टावराक इश्यू आसा ज्या गांवांक टावर रेंजीची गरज आसा ते हांव सॉर्ट आवट करूं सोदतां. लायटीक जे जाग्यार जाय ते हांव सॉर्ट आवट करूं सोदतां. तशेंच आमच्या बुडत खात्याचे लोक जेंकां शिफ्ट केल्यार आनी आजुनी पर्यंत तांकां प्लॉट मेळोंक ना जे आजुनी आशा धरून आहा की आमकां मेळटले तेंचे खातीर हांव जे म्हाज्या हातीन जाता तें हांव तांकां मेळोवन दिवंक सोदतां. खूब जाण येवन गेले की हांव अशें करतलें तशें करतलें. जेन्ना इलेक्शनाक बसता तेन्ना सगळे आश्वासन दितात आनी सगळे तुमी पळयल्लें बी आसा की निवडून येवन कितें करतात आनी कितें ना तें. पूण तो फेथ तुमी घेवन तो उलटा तो जो मनात तुमचो विचार येयल्लो आसा तो घेवन तुमी म्हाजेर विचार करनाका की हांव बी तशेंच कित्याक सगल्याच्या मनात तशें जाता. हांव बी एक टायम तशें आसलें की सगळे येवन वयता आमदार ZP मिनिस्टर जावन वयता आश्वासन दिवन वयता पूण मागीर जेन्ना निवडून येता तेन्ना सगळे फाटीं वडटात. पूण हांव अशें की हांव एकदां आश्वासन तुमकां दिलें आनी तुमी जर म्हाजेर विश्वास केलो जाल्यार हांव तुमगे ती पुरायपणान पूर्ण करतलें. आनी दुसरें म्हटल्यार जनावरां आमकां हांगसर खूब त्रास करतात कारण तांकां जंगलांत सारकें रावपाक मेळना. ती सो मेन रोडार ती पावतात आनी जे आमच्या गांवांत एक्सिडंट जे जाल्ले आसात जनावर जावं गोये मदीं येवन जे आमचे भुरग्याची डेथ जाल्ली आसात ताका त्या जनावरांक हांव मिन्स तेंच्या खातीर कितें तरी करतलें सेफ्टी आनी लोकां खातीर रोडाक बी लागून. सो हांव तें सगळें आश्वासन दिवपाक सोदतां आनी हांव तुमचे इश्यूज हे सगळे सॉल्व करपाक शकतात. आतां थोडीं जी आमची शेतकार आसा आमची ह्या गांवांत सगळीं शेतकारां जी धन्न पिकयतात पोटाक लागून पूण जी जनावरां आसा तीं खावपाक दिनात म्हणजे येवन तेंच्या धंद्यात येवन पिड्ड्यार करतात आनी ती मागीर जनावरांक गाय मारतात. पूण जनावरांची हितून चूक आसना की तांकां ते खंय स्प्रेड जाल्ले आसा आनी ते मेन रोडार येतात तेयी बी आपणाच्या पोटा खातीर येतात. पूण हांव तांकां बी सेफ्टी करूंक सोदतां आनी म्हाज्या गांवाच्या लोकांक शेतकऱ्यांक बीन सेफ करून दोनी वाटेच्यान सेफ करून हांव ही आश्वासनां आनी लोकां खातीर हांव कामां करूंक सोदतां. आतां जे रिवण कॉन्स्टिट्युएन्सी जे लोक आसा आनी तुमकां जे लोक पळयता आतां तांकां तूं कितें मॅसेज दिवपाक शकता जावं तांकां कितें सांगपाक शकता? हांव
म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता की तेंच्यांनी म्हाका चडांत चड मतांनी निवडून हाडचें म्हाज्या फाटल्यान रावन, आनी जी हांवें सांगल्या म्हाज्या मनाची जी गोश्टी हांवें सांगल्या त्यो म्हाका पूर्ण करपाक तुमी ताकद दिवची, म्हाका एक चान्स दिवचो, आनी हांव तुमच्या खातीर कितें करपाक सोदतां तें म्हाका पूर्ण करून म्हाजे विश्वास दवरून तुमी म्हाका फुडें काडटली अशी म्हाका पुरायपणे तुमचे विश्वास आसा, आनी म्हाका तुमी पुरायपणेन चडांत चड मतां दिवन तुमी म्हाका निवडून हाडटली आनी हांव तें तुमच्या खातीर काम करूंक पावतलें अशी म्हाका आशा हांव बाळगितां. धन्यवाद. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.